नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। 58 ते 60 ग्रेडाच्या मिनाच्या मालाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी झिरो करची म्हणून गोयच्या प्रस्तावाक पुराय तेको दिवचो पर्रीकाराची केंद्रीय खण मंत्रालयाकडेन मागणी। दिल्ली मेळ्ळो 5 मंत्र्यांक। दिवचले बोड्ड्या बिल्डिंगेचे कन्स्ट्रक्शन कामगारांक मलेरियाची लागण। फोटको थळाव्यांकूय नगरसेवक म्हणटा 35 दुयेंती। उपाय जागृताय सुरू। मडगांवात दिसा उजवाडे पुलिसेचे तावडीतल्यान चोर पळो। ज्युडिशियल कस्टडीक धाडपाक हाडिल्ले कडेन पुलिसाक शेणी लावन मोबायल चोराच्यो फुज्यो। ऑल सोल्स डे निमतान 58 वर्सां फाटल्यो वास्को नेदरलँड मरीन्साच्या अपघाती हत्येच्यो यादी। विमान कोसळून 8 मिलिटरी ऑफिसर गेल्ले तेन्नाचे पोर्तुगेज प्रशासनाचे कर्म। केंद्र सरकार एरियल व्हेइकल ड्रोन फोटोग्राफी होम डिलिव्हरी आणि बाकीच्या कमर्शियल वापराक करता प्रमोट। ड्रोनाचो ड्राफ्ट नियामक कायदो मसुदो लोकांच्या सुचोवण्यांक उक्तो। बिस्मार्क डायसचो खून जाल्लो हाचो कांयच पुरावो ना। परत जबान्यो नोंद करूनय कांयच क्लू ना। पुलिसांच्या हायकोर्टा मुखार स्टेटमेंट। आणि एफसी गोवा खेळटले पेजात फुटबॉल करतले चौथे ISL जिखपाचो पुराय यत्न। कोच सर्जिओ लोबेरान केली घोषणा। अठ्ठावन ते 60 ग्रेडाच्या मिनाच्या मालाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी झिरो करची म्हणून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडेन आशिल्ल्या गोयच्या प्रस्तावाक पुराय तेको दिवचो म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान केंद्रीय खण मंत्रालयाकडेन मागला। ताणे ब्रेस्तारात दिल्ली 5 केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेवन गोयच्या प्रश्नांचेर चर्चा केली। पर्रीकार केंद्रीय मायन्स मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरा बरोबर मंत्री नितीन गडकरी, पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन, गृहमंत्री राजनाथ सिंग आणि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनाकूय मेळ्ळो। सद्याक 58 ग्रेड सकयल्या मिनाच्या एक्सपोर्टाचेर झिरो एक्सपोर्ट ड्युटी आसा। आता 58 ते 60 ग्रेड मिनाचेरूय एक्सपोर्ट ड्युटी काडची म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरा कडेन मागणी केल्या। गोंय सरकाराचो हो प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडेन गेला। त्या प्रस्तावाक केंद्रीय खण मंत्रालयान पुराय तेको दिवचो म्हूण पर्रीकारान तोमरा कडेन मागला। 58 ते 60 ग्रेडीच्या मिनाच्या एक्सपोर्टाचेर झिरो एक्सपोर्ट ड्युटीचो प्रस्ताव गोंयान अर्थ मंत्रालयाक दिला। गोंय सरकाराच्या प्रस्तावाक केंद्रीय खण मंत्रालयानूच तेको दिवचो म्हूण पर्रीकाराची मागणी। गोंयच्या मायनिंगाच्या बाकीच्या प्रश्नाचेरूय पर्रीकार तोमराची चर्चा जाली। मुख्यमंत्री पर्रीकार PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार केंद्रीय मंत्री गडकरीक मेळ्ळे। गोंयांत सध्या चालू आशिल्ल्या नॅशनल हायवे प्रकल्पांचेर चर्चा जाली। नॅशनल हायवे प्रकल्प चालीक लायतना अडचणींचेर चर्चा जाली। अडचणी सुटाव्यो करूंक केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाचो जाय आदार। NH4A ह्या मोले ते बोंडला हायवेचें काम रोखडेंच सुरू करपाचें गडकरीन उतर दिलां। ह्या प्रकल्पा खातीर गोंय सरकाराक आनीक 2000 कोटी येतले। राजनाथ सिंगा बरोबर आगमू कॅडराचेर चर्चा जाली। आगमू कॅडराचेर पर्रीकाराची केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगा बरोबर चर्चा जाली। हे कॅडरा खाला गोंयांत येवपी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकेचेर खोलायेन चर्चा जाली। MOEFच्यो वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो आनी परिपत्रकांचेर केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्री डॉ हर्षवर्धना बरोबर चर्चा जाली। MOEFच्यो एकार एक आनी परत परत येवपी अधिसुचोवण्यो आनी परिपत्रकांक लागून प्रशासनात कोफुसांवां जातात म्हूण पर्रीकारान विशय काडलो। ह्यो अधिसुचोवण्यो परिपत्रकां एकठांय करून सरळ सोप्यो सुटसुटीत करच्यो म्हूण पर्रीकारान मागलां। एके दिसाचे हे बिजी दिल्ली भोंवडेर मुख्यमंत्री पर्रीकार रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनाकूय मेळ्ळो। येता त्या वर्साचे सुरवातीक बेतलात परत डिफेन्स एक्सपो जावपाचो आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। दिवचले बड्ड्या बिल्डिंगेच्या कन्स्ट्रक्शनाचे काम करपी कामगारांक मोठ्या प्रमाणात मलेरिया सापडला। हे सगळे कामगार गोंया भायले। तांची थळाव्यांकूय बाधा जाल्या। थंयची नगरसेवक म्हणटा 35 जणांक मलेरिया बाधला। दिवचले सरकारी हॉस्पिटलाचो सॅनिटरी ऑफिसर म्हणटा 18 दुयेंती सापडल्यात।
सद्याक दोतोरांनी बड्ड्या उपाय जागृताय सुरू केल्या। अभी कितने लोगों को मलेरिया हुआ है? बहुत जने को मलेरिया हुआ है। 15 दिन हुई, मतलब 2-4 ठीक हो गए मलेरिया से, अभी 5-6 को होगा। वाइवेक्स है या फाल्सिफेरम मलेरिया है, वो कौन सा टाइप का मलेरिया है या फिर वो मिक्स मलेरिया है, दोनों भी कभी कभार हो सकता है पेशेंट को, ऐसा भी है। अगर वाइवेक्स मलेरिया रहा तो हम 3 दिन एडमिट रखते हैं। 3 दिन का क्लोरोक्विन का दवाई होता है और बाकी का दवाई घर ले जाने को देते हैं। वो पूरा 14 दिन का ट्रीटमेंट खत्म करना ही होता है। दिवचल सरकारी हॉस्पिटलाचो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर म्हणटा मलेरिया जाल्ले हे कामगार खंय म्हापशेच्यान येतात। 18 जाणांक मलेरिया जाला। हे जे लेबर आहा ते हांगा एकेच कडेन काम करना, ते म्हापश्या तेंचे कन्स्ट्रक्शन आहा आनी थंयसर जाल्ले कारणान ते हांगा येता आनी हांगा जे लोकल लोक आहा तांकां ते इफेक्टेड जाता। एक्चुअली पळोवंक गेल्यार तेंच्या आंगात पयलीं पासून तो जंतू आहा आनी व्हडले आमी आतां सद्या स्टेप्स घेतल्या, आयसी एक्टिविटीज केल्ली आहा आनी तेंचे स्लायडी काडलेले आहा, ब्रिडींग सायट पयल्ली आहा, सगळे आमी आनी अवेअरनेस केल्ले आहा सगळ्यांक हांगासर। कितले तुमकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळे? आमकां हितून आतां आमकां एक 10 कितें केसी मेळ्ळा तेंचे लेबरांचे आनी ते सगळे इम्पोर्टेड मलेरियाचे केसीस? हां मलेरिया आणि त्याच्या भायर सरावंडिंगीक आनी आमकां एक 7-8 केसी मेळ्ळा, म्हणजे 18 केसी सुमार आमकां मेळ्ळ्या हांगासर म्हणजे ह्या एरिया बोर्डे एरिया। थळावी नगरसेवक म्हणटा 35 मलेरियाचे दुयेंती आसात, उपाय बिल्डरान करपाचे। तशेंच एक 35 केसीस हांगा बड्ड्यान मेळिल्ले आसा आनी हांव सदांच हेल्थाक कंप्लेन करीत आसा, लेटर दीत आसा। स्प्रेईंग केला खरें पूण फॉगिंग करूंक नासलें, पूण अशे केसीस जेन्ना जास्त मेळपाक लागल्यो तेन्ना आमी राती काल 2 दीस जाले अख्खे वॉर्डाक म्हाज्या सगळ्याक फॉगिंग केले। जे वर्कर्स आहा ते म्हयन्या चेंज जायत आसता आनी ते म्हापसा वयता, परत हांगा येता, हांगासून थंय वयता, थंयसून हांगा येता, म्हणजे ते खंय तरी मलेरिया थंयसून हांगा घेवन येता अशें तरी म्हाका दिसता। कित्याक आमचे लोकल पीपल काय अशें घाण करिना, आपले सरावंडिंग जावं आमची म्युनिसिपालिटी सगळी सरावंडिंग लीप करीत आसता। उक्तड्यार टॉयलेट करता, सगळे न्हावपाक हे हळशीक सरावंडिंग सगळी हळशीक आसा हांगासर। बिल्डरांक कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, आपले बाबा कामगार हांगासर आहा तेंची काळजी घेवपाक जाय। प्रुडंटा खातीर उदय परब। मडगांव पुलिशेंतल्यान एकलो मोबायल चोर कॉन्स्टेबलाक शेणी लावन फुज्यो जालो। बेळगांवच्या बाबूराव मिराशी म्हणटात ताका मोबायल चोरयेचे केशीत पुलिसांनी बुधवारा धरिल्लो। ब्रेस्तारा सांजे कस्टडीत धाडपाक हाडिल्ले कडेन चोरान पुलिशेक मामा केले। हलगर्जीपणा केली म्हूण कॉन्स्टेबलाचेर बगलाट आयला। होच तो चोर। मडगांव पुलीस स्टेशनावेल्यान दिसा उजवाडे पुलिसांक शेणी लावन फुज्यो। मोबायल चोर बाबूराव मिराशी। बाबूराव मिराशीक खंय ब्रेस्तारा सांजे ज्युडिशियल कस्टडीत धाडपाचो आशिल्लो, ते पयलींच कॉन्स्टेबलाक मामा करून तो फुज्यो। काल एक ऑफेन्स रजिस्टर जालो आमचे कडेन 380। एक मोबायल एकट्या टेलर म्हणून काम करपाक एकटो येयल्लो मनीस 40 year old बेळगांवचो बाबूराव मिराशी तेचें नांव। आनी काल आमी अरेस्ट केलो आनी तेजे कडल्यान मोबायल रिकवर केली आनी ताका ज्युडिशियल कस्टडी मारलेली आनी ज्युडिशियल कस्टडीन धाडपाक ताका आमी हाडून पुलीस स्टेशनार दवरली। सो इन द इवनिंग ताका धाडपाचो आसलो ज्युडिशियल कस्टडीन। सो वायल ही वॉज ब्रॉट हियर, आमचो PC विशाल म्हणटा तो ताका इस्कॉट करतालो। सो ही हॅज टेकन मी आउट टू टेक हिम टू द ज्युडिशियल कस्टडी आनी एज पर हिम तो थंयच्यान पळा म्हणटा तो। सो वी हॅव रजिस्टर्ड ऑफेन्स अगेन्स्ट द अक्यूज। पुलीस स्टेशनार भायर त्यांनी उबो करून येयल्लो आसून भायर त्यांनी ताका थंय उबो केलो आनी इट इज हिज नेग्लिजन्स, सो दॅट मस्ट हॅव वी वील रिपोर्ट अगेन्स्ट हिम। 3 कॉन्स्टेबल आसले, आयज 2 आरोपी व्हरपाचे 3 कॉन्स्टेबल घातलेले आमी, पूण त्या PCन एकट्यानूच भायर काडलो ताका। इट इज हिज फॉल्ट, शुड नॉट हॅव टेकन हिम आउट। PCचेर एक्शन जाता, वी विल टेक एक्शन अगेन्स्ट द PC। इट इज शेअर नेग्लिजन्स। आरोपी असो व्हडलो टफ बी तसो काय नासलो तो। ब्रेस्तारा सांजे पणजे पोलिसांकडे 83 लाखांचे फ्रॉड रजिस्टर जाला। पोलिसांनी विकी टंडन आणि एकल्या चायनीज डिलरा आड FIR केला। फर्निचर दिता म्हूण सांगून 83 लाख रुपयांची तोपी घाली म्हूण हर्षाद देवराज म्हणटा तिणे दोगांचे आड कंप्लेन केल्ली। इतले मजगती मायनर चली रेप केशीत पणजे पोलिसांनी अटक केल्या झाकीर अलवी म्हणटा ताका कोर्टान 4 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। मेडिकल रिपोर्टात बलात्कार जाला म्हूण खंय स्पष्ट जाला।
झाकीर पणजे हेअर ड्रेसर म्हणून काम करतालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.